फक्त गोंय सरकाराक लायट विकपाक म्हूण सांकवाळचो रिलायन्स साळगांवकर पावर प्रकल्प उबो केल्लो. मात आरएसपीएलान भायले पार्टीक लायट विकिल्ल्यान गोंय सरकार आनी रिलायन्स साळगांवकारां मदीं केस्तांव सुरू जाली. गोंय सरकारान तांकां बिलां फारीक करपाची बंद केल्ली. ते उपरांत आरएसपीएलान प्रकरण लवादा कडेन व्हेलें. गोंय सरकारान रिलायन्स साळगांवकर कंपनी 292 कोटी रुपयांचें बील फारीक करचें म्हूण लवादान 16 फेब्रुवारी 2018 अर्द दिल्ली. 15 एप्रिल मेरेन प्रास दिल्लो, नाजाल्यार वर्साक 15% जूर लावपाची शिटकावणी दिल्ली. गोंय सरकारान ही अर्द लवाद अपिलेट प्राधिकरणा मुखार चॅलेंज केली. लवादाची अर्द रद्द करची म्हूण सरकाराची मागणी आशिल्ली. आरएसपीएलान कबलातींतल्यो तरतुदी पाळिल्ल्यो ना. आरएसपीएलान चुकीचें बील केलें. मायज रेट लावन बिलांचो हिशोब केला. लवादान अर्द दितना 292 कोटींचो आंकडो दिला तो सारको ना. योग्य बिल थारावंक खासा तज्ञ नेमूंक लवादाचो न्हयकार. लवादाची पुराय अर्द रद्द करून बील नव्यान करूंक लावचें. दोनूय बाजू आयकल्या उपरांत आतां 20 ऑगस्टाक निकाल येतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.